नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. गोंय मुक्ती दिसाची सगळ्यांक परबीं. खबरो विस्तारान. संसदेत स्मोक क्रॅकरान धुमाकूळ प्रकरणा वेल्यान लोकसभा राज्यसभेत धुमशाणां चालूच. 92 खासदार सस्पेंड. आदीं 14 केल्ले. सोमारा लोकसभा आनी राज्यसभेचे मेळून 78 आनीक सस्पेंड. सभापती म्हणटा राजकारण नाका. विरोधक म्हणटा घरमंत्री नाजाल्यार प्रधानमंत्र्यान सभाघरांत जाप दिवची. तेवटेन तपासाक 50 स्पेशल टिमी नेमल्यो. 6 राज्यांनी तपास. आरोपींनी पुरावे लासले. संसदेत स्मोक क्रॅकरान धुमाकूळ घालपाच्या प्रकरणा वेल्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत धुमशणां चालूच. संसदेचे सेफ्टी वेल्यान विरोधकांनी दोनूय सभाघर माथ्यार घेतले. दोनूय सभेत मेळून 92 खासदार सस्पेंड. सोमारा आनीक 77. राज्यसभेत 34. उरिल्ले लोकसभेतले. In utter disregard to the House and the authority of the chair, including the display of placards in the House, and having been named by the chair, resolve that the above-mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374-2. इतिहासा खातीर बरी देख दियात. राजकारण नाका म्हूण राज्यसभा सभापतीचो उलो. The history will judge us very harshly. Our misdemeanor, our lack of commitment to constitutional principles is etched in history in the wrong way. We, the House of Elders, the upper house, we are expected to come in aid with such a progressive legislation. संसदे भितर सत्ताधारी मनमानी करता. विरोधकांचेर बुलडोजर चलयतात म्हूण विरोधकांचो आरोप. ते वटेन तपासाक 50 स्पेशल टिमी. 6 राज्यांनी तपास. लोकसभेत स्मोक क्रॅकरान धुमाकूळ घालपी आरोपींनी पुरावे लासले. मुखेल आरोपीन लाशिल्ले मोबायल स्पेशल सेलान जप्त केल्यात. आरोपींचे बँक अकाउंट, डिजिटल अकाउंट तपासतात. सगळ्यांची खर चौकशी चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीची डोनेट फॉर देश देणगी मोहीम. काँग्रेसीक अंदू 138 वर्सां जातात. ते खातीर उण्यांत उणें ₹138 डोनेशनाचें टार्गेट. देश घडोवंक बऱ्या फुडाराक बीजेपीक घरा धाडपाक मोहिमेक तेंको दियात. काँग्रेस अध्यक्ष खर्गेचो उलो. गोंयांत प्रत्येक बुथार 10 तरी घरांनी वतले. प्रदेश अध्यक्ष पाटकर उलयला. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन डोनेट फॉर देश मोहीम लॉन्च केली. वेंचणुके खातीर लोकांकडच्यान डोनेशन घेतले. पक्षाक अंदू 138 वर्सां जाता. त्या खातीर उण्यांत उणें ₹138 डोनेशन. बरो देश घडोवंक ही मोहीम म्हूण काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे उलयलो. मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है. और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं. गोंयांत प्रत्येक बुथार 10 तरी घरांत डोनेशनाक वतले म्हूण जीपीसीसी अध्यक्ष सांगता. लोकांनी देश घडोवंक मदत करची. अध्यक्षाचो उलो. आमचे प्रत्येक ब्लॉकाचे अध्यक्ष, आमचे डिस्ट्रिक्ट कमिटी, सो ऑल द मतदारसंघातले प्रत्येक बुथार एक 10 घरां विजीट करून वॉट एवर मे बी स्टार्ट फ्रॉम ₹138 ही आमचो टार्गेट आसतले फॉर एंटायर गोवा. आय अपील टू ऑल द गोवन्स की हो आमचो जो कॅम्पेन आसा डोनेट फॉर देश, हाका सगळ्या गोंयकारांनी हाका तेंको दिवचो. आपले कडेन जाता तशें यू कॅन स्टार्ट वीथ ₹138 इन मल्टिपल्स ऑफ दॅट 1380, 13,800 कितें पळय तुमचे कडेन जाता. आय थिंक दे शूड डोनेट इन मेकिंग अ बेहतर भारत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभेक बीजेपीची उत्तर गोंयची तिकेट अजूनय उक्ती. भाऊक आनीक 5 वर्सां मेळची अशें दिसता. मात नवो उमेदवारय आसूंक शकता, जो राजकारणी न्ही पूण समाजीक धर्मीक मळार वावुरप्याकय तिकेट मेळूंक शकता. कळंगुटेचो आमदार मायकलाचे हेड ऑन शेनाल. दिगंबराची बीजेपींत परत एंट्री खंय पर्रीकाराच्या आत्म्याक दुखले आसतली.
Alex Sikwer did not want to join us initially. His condition was only one, that if he is being given cabinet berth, he will say yes. And he wanted the commitment from Chief Minister. So we spoke to CM. We gave him the commitment. I also stood by. Digambar also stood by. आता X निलेशाचेर पडटली म्हणून आमकां खबर नासली आनी आमी स्वप्नांनी चिंतूंक ना. ते उतर म्हणटा तो आनी कमिटमेंट म्हणटा त्या गजाली भितर यू आर द की फॅक्टर. सो आनी कमिटमेंट्स आसात कोणाक कंप्लीट बी करपाच्यो? तशें कांय ना कमिटमेंट. आतां पार्टी लिडरशिपाचेर आहा ते सगळे सेंट्रल लिडरशीप. कमिटमेंट आसा? देर इज नो कमिटमेंट. देर इज नो फर्दर कमिटमेंट. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक ऑन दिस. या देर इज नो कमिटमेंट. So there is no commitment to Digambar Kamath, there is no commitment to Michael Lobo. कांयच ना. आतां जे काँग्रेसीचे 3 जाण उरल्यात तातूंतले कांय जाण तुमचे बरोबर येवपाक तयार आशिल्ले पण अलेक्स सिक्वेराक कमिटमेंट मातशी बेगीन मेळ्ळी आनी 8 जाले. ही गजाल खरी? खरी न्ही. ह्या 3 कितले नांव विचारना? 2 जाण. ह्या 3 2 जाण रेडी आशिल्ले येवपाक. नांवां घे नांव. एक मनीस जाचो म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर लास्ट मेरेन राग आशिल्लो तो म्हळ्यार दिगंबर कामत. खरी गजाल. खरी गजाल न्ही. आनी ते दिगंबर कामत फायनली परत बीजेपीक पावले. हें पळयतकीर मनोहर पर्रीकराक कशें दिसता आसतलें? तो ना आमच्या वांगडा आयज बट भितरल्यान ताका फील जातलेंच. वेन वी डीड नॉट हॅव नंबर्स इन 2017 उलयता. हय. एंड वी वॉन्टेड नंबर्स. कोणे तरी म्हटलें की आमी दिगंबरा कडेन उलोवंक तेन्ना बरी मोठी झगडी जाली तिका. हांव आसलो. सरकार आयलें ना जाल्यार कोता येता पण दिगंबर बाब नाका इतली सामकी ठोस भुमिका आशिल्ली. श्रीपाद भाऊ इज अ व्हेरी सिनियर कार्यकर्ता ऑफ पार्टी. श्रीपाद भाऊ हॅज वन hands down 4 times. Now it is with the party locally here in the state and centrally to decide whether to continue with Shripad Babu for another 5 more years. One major thing that you are telling me while ending this interview, that the North Goa ticket of the BJP is open. आमचे कडेन ऑलरेडी कॅन्डिडेट आसा श्रीपाद नायक. But the ticket is open. But the ticket is open. Ticket is open again. श्रीपाद भाऊक जर आनीक 5 वर्सां दिना हांव म्हणटा दिवचें म्हणून. तूं दिवचें म्हणटा जाल्यार असो कॅन्डिडेट आसतलो जो तुवेनूय चिंतूंक ना हांवेनूय चिंतूंक ना तेणेय चिंतूंक ना गोंयच्या लोकांनी चिंतूंक ना पक्षान चिंतला पक्षान पळयला ताका जाल्यार असो कॅन्डिडेट येवंक शकता जो पॉलिटिकली एक्टीव ना पण तो समाजाक एक्टीव आसा समाजाक एक्टीव आहा रिलिजियसली एक्टीव आहा. गोंय ही भोगभूमी न्ही कर्मभूमी दक्षिण काशी. सोशल मिडियार गोंयच्या बदनामीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयला. गुजरात हेडगेवार स्कुलांत गीतामृतम पठण जालें. पाश्चात्य वृत्तीचे खुबशे जाण खंय गोंयचें विकृत रूप संवसारा मुखार मांडपाचो यत्न करतात. आमी सगळे खंय संस्कृत रूप दाखयतात. सोशल मिडियाचेर गोंय पर्यटनाची बदनामी चल्ल्या. एका इन्फ्लुएन्सराक सरकारान नाक रगडूंक लेगीत लायले तरी प्रकार बंद जायना. सरकारान गंभीर दखल घेतल्या. गुजरातले हेडगेवार हायस्कुलांत गीतामृतम पठण कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान ताचेर उलोवपाची संद घेतली. गोंय भोगभूमी न्ही कर्मभूमी दक्षिण काशी म्हूण तो उलयलो. बऱ्याच जणांनी आपल्या पाश्चात्याने गोव्याची विकृत रूप या जगासमोर पसरवण्याचं काम केलं होतं. ते सुसंस्कृत रूप आपण जगासमोर सगळे मिळून सरकार आणि आपण सगळे मिळून हे सुसंस्कृत रूप जगासमोर आणतो आहे. गोवा ही भोगभूमी नसून गोवा ही कर्मभूमी आहे. गोवा ही दक्षिण काशी आहे आणि गेल्या कितीतरी वर्षापासून आपण सांस्कृतिक टुरिझम म्हणा वेलनेस टुरिझम म्हणा योग आणि आयुर्वेद या माध्यमातून जगाला दाखवून देतोय की गोवा ही एक दक्षिण काशी म्हणून नावरूपाला येत आहे. ज्या पद्धतीने म्हणजे या सगळ्याला म्हणजे संस्कृत भारती या संस्थेची खूप मोठी म्हणजे आपण ज्या पद्धतीने काम केलेलं आहे ती कर्मभूमी म्हणून पुढे येईल या निश्चितच ती मात्र शंका नाहीये. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बोर्डाचे परीक्षेत फेल जाल्लीं भुरगीं भायल्यान बोगस सर्टिफिकेट हाडटात.
असले प्रकार बंद करूंक गोवा बोर्डान एक्सटर्नल परीक्षा प्रक्रिया सुधारची. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो सल्लो. स्पर्धात्मक परीक्षांनी फाटीं उरपी भुरग्यांक तंत्रीक शिक्षण दिवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयली. गोवा बोर्डाच्या नव्या वास्तूचें उक्तावण. फेल भुरग्यांक नोकरेच्या बाजारात कोण विचारिनात. बोर्डाच्या परीक्षेत फेल जाल्ली भुरगीं भायल्यान सर्टिफिकेट हाडून काम करतात. कांय जाण बोगस सर्टिफिकेटचो आदार घेतात. मुख्यमंत्र्यान गोवा बोर्डाचे नव्या वास्तूचे उक्तावणे वेळार नेमको ह्या इशूचेर हात घालो. एक्सटर्नल एग्जाम दिवपाचें काम आमी सातत्यात पळयता की जो भुरगो पास जायना तो भायल्या खंयच्या तरी बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडटा. म्हणल्यार वाय नॉट अवर गोवा बोर्ड कित्याक न्ही ती थोडीशें सिम्प्लिफाय करचें. अजुनूय म्हजें म्हणणें आहा की थोडो प्रोसेस हांवें सांगल्या उपरांत तुवें सिम्प्लिफाय केला, बट तो आनीकूय सिम्प्लिफाय करचो. इतको सिम्प्लिफाय करचो की जो भुरगो खंय तरी ताका इजिली वचून म्हणजे जाय जाल्यार आमी म्हणटा की तालुका वायज स्कूल नोटिफायड करची. ह्या स्कुलांत गेल्या उपरांत तुका एक्सटर्नल बसपा खातीर स्कोप दिता. हे एक्सटर्नल बसपाच्या नादात बरेच भुरगे म्हणजे खंय तरी 10,000 रुपया दिता, 15,000 रुपया दिता, कोण तरी पुण्याक कोण तरी आनी खंयच्यो बेश्टेच सर्टिफिकेटी बी हाडल्या. हांव तितून वचना आतां. शिकपी भुरग्यांक बरोबर फेल जाल्ल्या भुरग्यांचोय फुडार बरो आसचो म्हणून सरकारचो यत्न. स्पर्धा परीक्षेक फाटीं उरिल्ल्यांक तांत्रीक शिक्षणाची गरज. एकदां तुमी सारक्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागले आनी एकदां सिस्टम तुमी बऱ्यापैकी जाग्यार उडयली जाल्यार अशा पद्दतीच्या भायल्या बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडप तेंचो सिलेबस थोडोसो इजी आसचो. आमी अशें म्हणना की तांकां त्या खातीर इवन दो आतां कॉम्पिटिटीव एग्जामीच्या बाबतींत ते भुरगे काय फुडें वचूंक शकना, बट तांकां टॅक्निकल एड्युकेशनाच्या बाबतींत ते भुरगे फुडें वचूंक शकता. स्कील एड्युकेशनाच्या बाबतींत ते भुरगे फुडें वचूंक शकता. एक्सटर्नल फुडलें एड्युकेशन तांकां आपलें डिग्री एड्युकेशन तांकां कंप्लीट करपाक जाय तेय भुरगे फुडें वचूंक शकता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानातूच म्हूण परत सिद्ध. सिरियस हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्ल्यान 67 वर्साच्या दाऊदाक कराचींतल्या हॉस्पिटलांत एडमीट केला. भलायकी क्रिटिकल. विषप्रयोग केला म्हूण पाक मिडियांत खबरो. कोण म्हणटा सोंपला आसूंये. हॉस्पिटला भायर टायट सेक्युरिटी. पाकिस्तानात इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर बंद. मडगांव पाजी फोंडांत हिंदू मसणभुंयेंत कोयर ओडून वेल्यान हिंदू मठग्रामस्थ समेच्या 2 ट्रस्टींचेर हल्लो केल्ल्यान तणाव. मसणभुंयेंत भितर येवन कोयर उडयतना जाप विचारली म्हूण गँगाचो ट्रस्टींचेर हल्लो. चुन चुन के मारेंगे म्हूण खंय वेल्यान धमकी. हल्लेखोरांचेर खंय एक्शन जाय. राजकीय आशिर्वाद नाका म्हूण मठग्रामस्थ सभा मागता. साधारण एक 10-12 वयर भुरगे आशिल्ले. ताणें आयलो तसो ताजेर ताणें दाण्यान आनी रोडान ताजेर अटॅक स्टार्ट केलो. म्हण हांव ताका वाचोवपाक वता ताणें म्हजेर अटॅक स्टार्ट केलो. ताका ताणें विचारलें की तूं आमच्या धार्मीक स्थळां तूं कित्याक उडयता. तर तो स्टेटमेंटाचेर तो सांगपाक लागलो तुमी हिंदूक भायर काडून काडून मारतले म्हणून. चून चून के मारेंगे म्हणून. अरे हे असले आमी गोंयान आयकुना. इच्छाय ना आयकुपाची. ऑल द MLAs एंड काउन्सिलर्स नॉट टू इंटरव्हीन इन दिस केस. कित्याक आज जर आमी तांकां सोडले फाल्यां आमकां त्रास पडटले, फाल्यां घराघरान येवन कितें तरी करतले. हे म्हजी इतलो रिक्वेस्ट आसा. स्मशान भूमी इज नॉट अ गार्बेज पॉइंट फॉर यू. मडगाव पालिका वाठारात धंद्याच्या नांवान गुन्यांव करतले हे लोक खंयचे तांचो क्रिमिनल रेकॉर्ड तपासचो म्हूण मागणी. ह्या लोकांचो कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना म्युनिसिपालिटी कडेन नसता, पोलिसे कडेन नसता, कोणा कडेन नसता. म्हणजे हे कोण खंयच्यान आयल्यात, रोहिंग्या आसात काय बांगलादेशी आसात काय PFI आसात, खंयचेच इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपालिटी कडेनय ना, पोलिसा कडेनय ना. फातर्डेचो आमदार म्हणटा प्रकरणात खर कारवाय जाय, राजकीय हस्तक्षेप नाका. आनी हे एलिमेंट्सांकूय कोणेच पॉलिटिकल बॅकिंग वो कोणेच दिवपाची गरज ना. मडगावचो आमदार ओगी कित्याक काय म्हूण सावय कुतींचो प्रश्न. सरप्रायज दिसता की मडगावचो आमदार हाणें आज पासून आतां पासून कित्याक एक स्टेटमेंट करूना. हाजेर सायलन्स कित्याक. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. अष्टगंध कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत सुमार 8 कोटींची लूट म्हूण गुंतवणूकदारांचो आरोप. अर्थीक गुन्यांव फाट्यांत सोसायटीच्या आड कागाळ जाल्या. एडमिनिस्ट्रेटरांनी कारवाय करची म्हूण कोर्टाची ऑर्डर आसतनाय तो एक्शन घेना म्हूण गुंतवणूकदार तापल्यात. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान वी हॅव ऑलरेडी फायल्ड अ कंप्लेंट. आतां आमची मेन दरखास्त आसा की पुलिसान एक्शन घेवचो. आमी ऑलरेडी हायकोर्टाच्यान ऑर्डर हाडिल्ली की आमची जी कंप्लेंट आशिल्ली अष्टगंधा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचेर की एक्शन घेवची. ताच्या मागीर तांणी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केलो. आतां लास्ट 3 म्हयने जाला
ते एडमिनिस्ट्रेटर तांकां नोटीस धाडीत आसा की बाबा तुमी आमकां हँड ओवर करा. अजून पर्यंत दी एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. ताणें अजून कंप्लेंट घालूं ना तांचेर की बाबा ते इल्लिगल एक्ट्स केल्या. एकदां तांची कमिटी डिजॉल्व जाली, इट इज व्हेरी क्लियर की तांचे इल्लिगल एक्ट्स आसा म्हणून ती कमिटी डिजॉल्व जाल्या. आतां आमचे आनीक दरखास्त आसा, जवळ जवळ 8 कोटी ते 9 कोटी लोकांचे, हे सगळ्या लोकांचे पयशे अडकले तातूंत. तर सगळ्यांची तीच विनंती आसा की जे आसा जे जस्टीस आमकां जाय की तुमी एक्शन इमिजिएटली घेवचे, FIR रजिस्टर करचे, तांचेर कंप्लेंट घालचे आणि तुम्ही रजिस्टर करा FIR इमिजिएटली आणि इमिजिएटली एक्शन घेवचे. आमकां मेनली ते जाय, जितले बेगीन एक्शन जाता तितले आमकां बरें आणि आमच्या सगळ्या लोकांक बरें. की तांचे सगळ्यांचे पयशे अडकल्या. आतां सुद्दां 103 लोक आयल्या, 103 लोकांनी सिग्नेचर मारल्या कंप्लेंटाचेर. इट इज अ जॉयंट कंप्लेंट बाय एवरीबडी. पोरू परस अंदू दक्षिण गोंयांत खुनाच्यो केशी खंय बऱ्यापैकी उण्यो जाल्यात. अंदू 17 डिसेंबर मेरेन दक्षिण गोंयांत खुनाच्यो 9 केशी नोंद. सगल्यो सोडूंक खंय पुलिसांक येस. पोरू ह्याच काळांत 24 खुनाच्यो केशी नोंद जाल्ल्यो, तातूंतल्यो 21 सुटल्यो. अंदू बलात्कार आनी अल्पवयीनाचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो 34 केशी खंय रजिस्टर जाल्यात. पोरू 32 आशिल्ल्यो म्हणून डाटा सांगता. has prepared its crime analysis for the year 2023, and this year there has been a major decrease of 28.42% in IPC cases that have been registered this year compared to last year. Where last year there were 1073 IPC cases, this year there have been just 768 IPC cases that have been registered. As far as heinous cases are concerned, there has been a major decrease in the number of heinous cases that have been registered this year. When we talk about murder, while there were 9 cases that have been reported this year and all have been worked out. If I talk about the last 5 years, in 2019 there were 19 cases, in 2020 there were 13 cases, 2021 there were 16 cases, 2022 there were 25 cases of murder, and this year just 9 cases and all have been worked out. As far as rape and POCSO cases are concerned, this year there has been slight increase from 32 to 24 rape cases. However, in all the cases, both the victim and the accused are known to each other. In maximum cases, they are elopement, which turn out to be a rape case. सेरूल कोमुंदाद वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाचो सर्वे करपाक हायकोर्टान 8 म्हयन्याचो प्रास दिला. मात सर्वे म्हयन्या भितरच जातलो म्हणून वसणूक आनी भूंय नोंदणी संचालक प्रुडंटा कडेन उलयला. हायकोर्टान जो आदेश पळय दिला त्या प्रमाणे आमकां तांणी 8 म्हयने टायम दिला ही सर्वे करपाक. पूण म्हज्या हिसपान आय शूड बी इन अ पोजिशन टू कंप्लीट इट विथीन 1 मंथ इफ देर आर नो प्रॉब्लम्स. हांवें 2 टिमी कॉन्स्टिट्यूट केल्यात टू गो ऑन द सायट, टेक द मेजरमेंट्स, बोथ building footprint as well as that of the enclosed area. So as जे पळय वचपाक आशिल्ले तेन्ना he was unable to the surveyors were unable to go there because of the fact the administrator did not keep the plans and the plottings and the persons who have done the encroachments, names of the persons. गोंयच्या वैभव राजामणीन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड रचलो. ताणें 7 वरां 18 मिनटां आनी 13 सेकंद हँडलाक हात लायनासतना 151 किलोमीटर सायकल चलोवन गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नांव नोंद केलां. तो फाटलीं 5 वर्सां जालीं खंय प्रॅक्टीस करता. खासा रिपोर्ट. हांव एक्चुली ल्हानपणाच्यान आसतना हांव सायकल चलयतालो, खूब सायकल चलयतालो. So if you have a dream that you want to fulfill, don't leave it. तो सायकल घेवन कितलो पडलो, कितें जालो, ही नेवर बॅक्ट आउट की बाबा म्हाका नाका सायकल, अशें केन्नाच ना. वैभव हॅड दॅट कॉन्फिडन्स, सो वी बिलीव्ड इन हिम की बाबा करूं शकता. पणजे मळ्यावयलो वैभव राजमणी गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत पावलो. ताणें सायकलीच्या हँडलाक हात लायनासतना 7 वरां 18 मिनटां 13 सेकंद 151.3 किलोमीटर सायकल चलयत हो विक्रम रचलो. ताका ल्हान आसतनाच्यानूच खंय सायकल चलोवपाची आवड. इतलो वेळ सायकल चलोवपाची खंय फाटलीं 5 वर्सां प्रॅक्टीस करतालो.
हांव एक्चुअली ल्हानपणाच्यान आसतना हांव सायकल चलयतालो, खूब सायकल चलयतालो. सो केन्नाय भायर बीन वयता तेन्ना सायकल घेवनूच वयतालो. फ्रेंडा वांगडा बीन आमी भोंवत आसतालीं सायकल घेवन. सो आमी खूब जाग्यांचेर अशी बेश्टी भोंवत आसताले. सो आमी खूब म्हणजे अशे रेवरा बीन वयताले, शोरा बीन अशे वचोन बेश्टे चिल करताले आमी सगळीं फ्रेंडां बीन. भुरगेपणांत म्हणटा तूं? हय हय तेन्नाच्यान. ते मागीर एकदां हांव 16 वर्साचो आसलो पळय तेन्ना एक दीस इट वॉज इन माय बकेट लिस्ट कशें की म्हाका एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोडूंक जाय, ती इच्छा आसली म्हाजी हितून. सो एक दीस हांव बसलो सांजचो आनी फूल गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वेबसायटान गेलो आनी सगळे टायटल पळोवंक लागलो की खंयचो हांव तोडूंक शकता अशें सगळें. सो तेन्ना म्हाका हो टायटल मेळ्ळो की ग्रेटस्ट डिस्टन्स सायकल्ड विदावट हँड्स म्हणून. सो हांवें चिंतलें हय हांवें चिंतलें. सो म्हाका दिसलें की हें हांव तोडपी म्हणून. सो मागीर तेन्नाच हांवें प्रॅक्टीस स्टार्ट केली ते 5 वर्सां पयलीं. सो तेन्नाच्यान हांव प्रॅक्टीस करीता आनी आयज फायनली 5 वर्सां जावन तोडलो हांवें रेकॉर्ड. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.